लिडर आहात तुम्ही आता कशें पळयताय सगळें कितें संजीवान सांगला तुमकां पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां ह्या मिराबागान हांव पयलीं येवपी हांगा म्हणजे आमी शिवसेनेन आसतना हांगा येवपी हांव पूण ह्या बारीक लोकांक जर अशें सरकार हो त्रास करता ही आतांची सुरवात आमी आतां 23-24 दीस जाले पळयता आमी येवंक सोदताले हांगा आमी कितें चिंतलो की प्रोटेस्ट कोण तरी येवन हांगा तुमकां हें करतले म्हणून काल जेन्ना आमचे 1 जाण भाव येवन जेन्ना तांकां आतंकवादी म्हटले तेन्ना आमी रातीच येवपाक करी पूण हांव काल नासलो आउट ऑफ स्टेशन आसलो आमचे संजीव बाबा आमी म्हटलें आयज वचून येवया म्हणून आमचो ह्या बंदारो बंद जायसर आमचे जे टोटल गोंयचे लोक आहा हे पळय जेन्ना हरवळ्या आमच्या रुद्रेश्वर देवस्थानाचे जेन्ना दुसऱ्या समाजान येवन जेन्ना आमच्या थंयसर कब्जो करपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमी 21 मिटिंग्यो घेतल्यो अख्ख्या गोंयांत तश्यो हो बंदारो बंद जावपाक लागून वेळ जर पडली जाल्यार आमी आमच्या तालुक्यांनी वचून आमी आवाज करतले आनी आमी तांकां हांगा हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतो आमचो फूल भंडारी समाज आमी फाल्यांच आमची परवा मिटींग आहा त्या मिटींग आमी हो विशय थंय सांगतले तांकां आनी जर गरज पडली जाल्यार आमी सगळ्यांक वचून आमचो संकेत भंडारी किंवा आमचो उपेंद्र नायक बाकीचे सगळे जाणां जाणटेलो आपा हे सगळ्यांक आमचो फूल सपोर्ट आसतलो तुमी कांयच भिवपाची गरज ना हे पळय सुभाष शिरोडकार WRD मिनिस्टर हो भंडारी समाजाचो तेणी मात तरी विचार करपाक जाय काल तो तावान उलयतालो साळावलीचे उलयतालो आनी खंयचे साळांचे उलयतालो साळांनूय आमी तो प्रोजेक्ट पळयला ते लोकांक अजून कांय कळोंक ना निकतोसो स्टार्ट जाता म्हणटकूच हांगा कितें जातलें पळय ते तुमच्या सायडीच्या लोकांक खबर आहा तुमी आतां सकयल वचून पळयलें की आनीक जर समज हायट जर वाडली जर हरशी पावसानूच हांगा खंय वयर उदक येता हें जर जालें जाल्यार लोकांक त्रास जातलो तेन्ना हांव एकूच सांगूंक सोदतां जो आमदार आहा जो सभापती आहा तेणी कालूच विचार करूंक जाय आसलो तेणी खरें येवन हांगा खरें म्हणजे ह्या लोकांची चवकशी करपाक जाय तेजो आमी भंडारी समाजा तर्फे निशेध करता कित्याक करता निशेध की तेणी हांगा येवन तुमची चवकशी करूंक जाय कितें तरी तेन्ना भंडारी समाज अख्खो गोवा ह्या तुमच्या लोकां वांगडा आसतलो गोमंतक भंडारी समाजाच्या हितून सपोर्ट दिवपाक तुमकां हेजेर कितें म्हणपाचें पयले सुवातेर हांव आयज आमच्या भावान बाप उपेंद्र नायक सागर नायक आपा नायक आनी उमेश नायक हांकां आयज शाबासकी दिता आयज तुमी ह्या धाकटुल्या गांवांत साकून आमच्या भंडारी समाजाचे बारीक ओबीसी लोक आयज आख्खे देख भर तुमी एक पायदंड घालून दिलो जे 1929 भगत सिंगान ब्रिटिशांचे दोळे फोडपाक कार्य केल्लें कित्याक ब्रिटीश आमच्या फ्रिडम फायटराचे कांयच आयकनासले तेन्नाचो भगत सिंग यंग भगत सिंग एसेंब्लीन गेलो आनी त्याने पावडर बॉम्ब थंय फोडलो कोणाक त्रास करनासतना आनी लास्ट इयर 25 मोदीन तेजो उडास केलो बलिदान दिवस आसा त्या दिसा आनी मोदीन म्हटलें तें आमच्या भगत सिंगान काम केल्लें 1929 त्या भेऱ्यांचे कान उगडपाक आनी काल हे आमचे भगत सिंगांनी आमचे ह्या भेऱ्यांचे कान उगडपाक काम केलें हांव सरकाराक एकूच सांगूंक सोदतां तुमी ते 4 म्हणून सजवू नाका तुमी हांगासर ही 100 घरां भंडाऱ्याची सजवू नाका गोंयांत भंडारी 30% आसा 5 लाख लोकांची फॅमिली आहा तेंची आनी आमी 5 लाख लोक आयज सगळे पळयता तेंचेर दोळो आसा ते आमचे रगत आनी आमच्या रक्ताचेर तर तुमी उठशा जाल्यार गोंयचे भंडारी उठतले आनी तुमकां आमकां सावार करतलो हो जो प्रोजेक्ट आसा गांवांत जेन्ना प्रोजेक्ट येता आमचे 73rd अमेंडमेंट आसा गांव आसचो आनी गांवकाऱ्यांक जाय तेच गांवांत जावचें हांगा हे कोणाक जाय तांकां जर सगळ्यांक विचारलो हो बंदारो हांगाच्या लोकांक नाका जाल्यार तो कोणाक हांव सुभाष शिरोडकराक प्रश्न करता WRD मिनिस्टर यू आर द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर यू शूड कम एंड टॉक टू देम दे आर सेयींग दे डोंट नीड दीस भंडारा आनी तिंकां नाका जाल्यार आमकांय गोंयकारांक नाका एक म्हणणें आसा इफ यू डिस्ट्रॉय नेचर वील डिस्ट्रॉय यू आयज हे लोक आपली घरां वाटोवपाक आपलो गांव वाटोवपाक हांगा बंदारा घालून हिंकां बुडोवंक सोदता आमी बंडखोर भंडारी आमी सोंसीसर सोंसता पूण भंडारी हो वोगी रावपी न्हू आमचो मयंक भंडारी शिवाजीच्या आर्मीन एडमिरल आसलो 400 वर्सां पयलीं आमचो बाला मापारी पुर्तुगेजांनी ताका झिप्पीक बांदून बोडून व्हरून मारलो असले बाला मापारी आमचे कडेन आसा हे आयज आमी सिद्ध करून दाखयले आसा हांव सरकाराक सांगता इलेक्शन लागीं पावलां
आयज तुम्ही आमच्या भंडाऱ्यांच्या मताचेर हो सरकार घडयला आणि तर आमच्या एकठांय भुरग्याक हात लागत तांचेर आनी केशी जायत आनी ज्यो केशी आसलेल्यो त्यो केशी फाटी घेना जाल्यार सत्ता बदलपाक आमचे कडेन ताकद आसा. हांव प्रमोद सावंताक एक रिक्वेस्ट करता भंडारी समाजाचो अध्यक्ष म्हणून, जी उतरां तुवें म्हाज्या भावाक आमच्या गोंयकाराक काल 4 जाणांचे बद्दल संबोधलेले आसा ते टेररिस्ट एक्टिविटीज करता म्हणून, ती उपकार करून मागता आमचे कम्युनल हार्मोनी आमची गोंयकारपण राखपाक ती उतरां तुजी फाटी घे. कित्याक आमचे भाव हे टेररिस्ट न्ही, ते भंडारी आनी बंडखोर भंडारी. आमी शाते रात मारून सांगूंक शकता आमी बंडखोर भंडारी आनी आमची बंडखोरी करपाक आमकां लाव नाका. देव बरें करूं. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की आमचे 4 जे हिरो आसात हांकां सामको एकच शब्द म्हणटा वालोर. आनी मिराबागांतले सगळे जे जनता आसा, लोक आसा, बायलो भुरगीं काल ठाण मारून पुलीस स्टेशनाचेर बसलीं की जो पर्यंत ह्या 4 हिरोक आमी सोडनात तो पर्यंत आमी हांगा रावतलीं. हो स्टँड जो तांणी घेतलो तो सामको तोखेवपाचो आसा, तांची तोखणाय करता, तुस्त करता आनी गांवचो एकचार असो सांबाळचो असो तांकां रिक्वेस्ट करता. ब्रिटिशांनी जेन्ना आमच्या भगत सिंगान बॉम्ब फोडलो एसेंब्लीक तेन्ना ब्रिटिशरांनी तांकां टेररिस्ट म्हणलें आनी पण आमकां ते नॅशनल हिरो भगत सिंग म्हणटा आमचो नॅशनल हिरो. तशेंच काल चीफ मिनिस्टरान ह्या 4 लोकांक टेररिस्ट म्हणलें, पूण हे मिराबागांतले हिरो म्हणजे हातूंतल्यान ब्रिटिशर कोण आनी भगत सिंग कोण हे लोकांनी ठरोवपाचें आसा. काडली जीब लायली ताळ्याक हें करपाचें काल जे सीएमान केलां ताचो निशेध करता. तांणी कसलोच टेररिजम केल्ली ना. तांणी जे 27 दीस हांगा आंदोलन करतात तुमच्या सरकाराचो एकूय मनीस हांगा पावना आनी ताका लागून सरकार तुमच्या दारी येना म्हणून ते सरकाराच्या दारी थंय असेंब्ली हावसांत ताणें आपलो आवाज तांच्या कानार घाल्लो आसा. आनी कसलें टेररिजम केलें ना तांकां हांव सॅल्यूट करता. आनी बायलां सगळ्यो ज्यो जाणट्यो काल थंय रावल्यो तांचे नतमस्तक जाता आनी तांकां वालोर म्हणटा. हांव इतलें सांगता की हे आंदोलन ज्या तरेन चल्लां, ज्या तरेन ताका गती मेळिल्ली आसा, अख्खो समाज तुमचे बरोबर आसा. काल सगळे गोंयचे बऱ्यांतले बरे सोशल एक्टिविस्ट सगळे पुलीस स्टेशन आशिल्ले. कुडचडकारांनी सगळी बाजारपेठ बंद दवरली. तुम्ही असेंब्लीक तर अख्खे आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर हो विशय गाजिल्लो आसा. आनी पुलीस स्टेशनार जे लोकांनी दिठाई दाखयल्ली आसा, आज म्हाका दिसता बंदाऱ्याक उजो पेटला, उदकाक उजो पेटला. सो ताका लागून हे आंदोलन आतां फक्त थोड्या दिसांचें उरलां. यश नक्की ह्या आंदोलना बरोबर आसा. आमी जिखतले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. हांव अप्रुवाय करता आनी एप्रिशिएट करता आमचे आदले आमदार दीपक पावसकर हांकां जे बरें करता. हांगा पॉलिटिक्स कसलेंच ना, कोणें सपोर्ट केलो म्हणून तो पॉलिटिकल मुवमेंट जायना. हे सगळे जे आसा ते गांवां लागून झगडटात, पॉलिटिक्सा लागून झगडना. कोणाकच कसलो फायदो ना. पण जाणें सपोर्ट केल्लो आसा ताजेर एप्रिशिएट करपाकच जाय. थंय केन्ना भिवपा जायना. कोणें सपोर्ट करूं, आमी भारतीय जनता पार्टीचे लोक येतात, तांणी सपोर्ट करूं सोदतात. वेलकम, तुम्ही येयात. तुम्ही आयले ना म्हूण लोक येतात. तुम्ही येयात, तुमकां कोणें हाडयलें ना. तुमकां ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट करपाक दारां ओपन आसात. म्हणून हो राजकीय हाका रंग दिवपाचो कोणें प्रयत्न करचो न्ही. हो मुवमेंट सामको बरे तरेन चल्ला, गांवाक लागून चल्ला, बंदाऱ्याक विरोध करपाक चल्ला. आनी ज्या आमचे पावसकर बाबान काल जो तरेन थंय रावले फूल टायम तांकांय हांव शाबासकी दिता, अभिनंदन करता. आनी आमचे 4 भाव जाणी ही लढाई दिल्या काल एक वेगळ्या स्तराचेर आंदोलन जाल्लें आसा. तुमकां 4 लोकांक आमचे संकेत भंडारी जे डे 1तल्यान हो मुवमेंट सुन्ना तरेन लीड करतात, हांव तांकांय नमन करता. आनी तुमच्या बरोबर आमी सामके लास्ट मेळ आसतले आनी जिकसर आमी आसतले अशी ग्वाही दिता. दीपक, तुम्ही कालच्यान ते जेवढा आसा तांकां अरेस्ट केले तेन्नाच्यान सरकाराक तुम्ही सांगपाक सोदता? हय, आयज हो आनंदाचोय दीस आनी दुख्खाचोय दीस. दुख्ख इतलेंच जाता मिराबाग गांवचो बंदाऱ्याचो विशय आनी जिवारी न्हंय ही जिवनदानी ह्या गोंयची ह्या 3 मतदारसंघाची सांगे, कुडचडे, सावर्डे. आनी ही कितले जिवारी न्हंय कितली इम्पॉर्टंट आसा हे गांवच्या लोकांक खबर आसा. हो विशय सरकारा कडेन पावोवपा खातीर आमचे मिराबागचे भाव, आमचे सिनियर आपा, यंग उपेंद्र बाब, तशेंच सागर बाब,
उमेश बाब हे असेंब्ली गेले हे 25 दीस जे आंदोलन चलता जो मिराबागचो महिला वर्ग गावचे सगळे बंधू भगिनी फुडें वता एक दीस सुद्दां सरकार विचारपूस करना ह्या खातीर असेंब्लीक गेले बाबा थंय आमकां तरी न्याय मेळटलो सभापती गावचो आमदार सभापती आमच्या भावाक डिटेन केले त्यांची विचारपूस करप असेंब्ली हावजाक 5 ते 6 वर बसले पूण सभापती आयलो ना विचारपूस बाबा कितें जालें कशें करया आपूण येता गांवाक मेळपाक ना तेणी काडले पुलिसे कडेन दिले अरे पोलिसान काढले डेप्युटी कलेक्टराक फोन कर तुमकां आमी सोडटा 15 वर चौकशी केली FIR ची नोटीस दिली आणि फालच्यान प्रत्येक दिसाक अल्टरनेट दिसाक येवन मेळचें हें पुलीस सांगता कलम 170 लायलें कलम 155 लायलें आनी आतां आमी येता आसतना उलय सागर म्हणटालो केन्नाय ते अरेस्ट करूंक शकता म्हणून तेजे कानाक सांगलें पूण हें कितें 15 वरां काल चौकशी करता ते 15 वरां दोळ्यांनी पळयता आपूण म्हणटा करूं रे कितें करतले आमकां कांय त्रास जायना आमची रक्त सळसळीत आसा खरेंच सॅल्यूट करता हांव मिराबाग गांवच्या महिला वर्गाक सुद्दां काल आमी परवरी आसा आनी मिराबागचो महिला वर्ग जाणकार सगळे मडगांव आसा पुलीस स्टेशनाचेर गेले ना रावले मागीर आपान फोनाचेर उलयतरे मागीर सगळे फाटीं सरले हांव सभापती सांग सोदतां आयज विधानसभा भंग केली म्हणून तेंचेर जे आरोप करता तूं हे चुकीचें आसा आतां आमचे बाब संजीव नायकान सांगिल्लें तशें पळयात तेणी टायम दिल्लो आसा आनी गोंयकारांनी टायम दिल्लो आसा सरकाराक बेगीन जागे जाया हे जे कितें पळय करता काल जे कितें घडलां हे विशय जो आसा हो विधानसभेच्या सभापतीन हँडल करप तांकां पुलिसाच्या स्वाधीन करप न्ही हो विशय जो आसा मतदारसंघाचो गोंयच्या 40 मतदारसंघाचो खरेंच आनंद कित्याक जाता आयज आमी हांगसर आयले महिला वर्गांनी मिराबागच्या गांवच्यांनी आमचो वेलकम केलें काल कुडचडे भागाक 1 वर मार्केट बंद दवरलें सगळे गोंयचे सोशल एक्टिविस्ट येवन ह्या आंदोलनाक सपोर्ट केलो खरेंच गोंयच्या गोंयकाराक सगळ्यांक सॅल्यूट करता आनी खास करून विजय बाबाकय हांव खरेंच एक बरो व्यक्ती गोंयच्या विकासाची तळमळ आसा लोकशाही जिते दवरपाची तेजे कडेन तळमळ आसा आनी खरेंच तेणी आमकां जी मदत केली तेणी आमकां रोखडेच तेज्या कानार पडटना तेणी आमकां एडवोकेट विराज तेणी दिलो आनी तो आमचे बरोबर थंय आपा बरोबर थंय पुलीस स्टेशनाचेर रात भर रावलो खरेंच जे ऑफिशियल जे वर्क करपा आसा ते गोवा फोर्ट पार्टिक्युलर हांवें काल आमी वेवस्थीत शिकिल्ले आसा तुमच्या लोकांचेर अन्याय जाता तुमी हांगा आमदार आसा सरकाराक कितें शिटकावणी दिता तुमी ह्या एका बंद सरकाराक सगळ्या गोंयच्या जनतेन सरकाराक सांगिल्लें आसा सगळ्या गोंयच्या जनतेच्या घटकांनी सरकाराक हांव शिटकावणी दिवन सरकार सुदारपाचें न्ही आपान जें सांगलां हांगा येवचें आनी तेंच्या कडेन मिराबाग गांवच्या जनते कडेन डिस्कशन करचें आनी हो बंधारो बेगींतल्या बेगीन स्क्रॅप करचो हें सरकारा कडेन म्हाजी विनंती. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.